गोंय भाजपाच्या महिला मोर्चाच्या बायलांनी शुक्रारा दीस पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीचो पणजे पोट वेंचणुकेचो उमेदवार बाबूश मोन्सेराताचेर आरोप आशिल्ल्यान पणजेंतल्या बायलांच्या सुरक्षेचेर संकट आयला असो भंय पणजेकारांक घालपाचो प्रयत्न केल्लो. ताका शेनवारा बाबुशाच्या महिला मंडळ प्रचार प्रमुख श्वेता लोटलेकारान उत्तर दिलां. बीजेपीच्या काय बायलांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन बाबुशा विषयी उलयली आणि आमकां पणजेच्या जनतेक भिवोवपाचो प्रयत्न केलो. आय स्ट्रेस भिवोवपाचो प्रयत्न केलो. भिवोवपाचो म्हणल्यार अक्षरशः भुरग्यांक भिवयतात तशी ती भिवयताली. मात हांव फक्त तांकां इतलें सांगूंक सोदतां की पणजेची जनता ही शिकिल्ली आसा आनी असले अफवा करून अफवा पसरोवन पणजेची जनता भिवपाची ना. आमकां कसलोच कोणाचो भंय ना. जेन्ना बाबूश होच बाबूश स्वर्गीय माननीय आमचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या कॅबिनेटान जेन्ना आशिल्ले बाबूश तेन्ना हांकां कसलेच ऑब्जेक्शन येवना. तेन्ना केन्नाच तांकां भंय दिसलो ना. जेन्ना ह्याच माननीय मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकरान एक वर्सा पयलीं 2018 ग्रेटर पणजी ह्या नांवान तालिगांव पीडीए घडयली आनी बाबुशा तालिगांव पीडीएचो चेअरमॅन नेमलो. तेन्ना ह्या बायलांक कसलेच ऑब्जेक्शन आयलें ना. आतांच कित्याक ऑब्जेक्शन हें हांव तांकां विचारूंक सोदतां. आतांच कसलें ऑब्जेक्शन आयलें? म्हज्या प्रमाणे हांकां भंय दिसता की बाबूश आतां निवडून येतलो आनी पणजेचो आमदार जातलो हो तांकां भंय दिसता. हांव तांकां आनी एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. ओके, असले हे अफवा पसरोवन ती जी नाटकां करतात भिवपाची, असले भिवून लोकांक भिवून आनी अफवा पसरोवन तुमचे कांयच जावपाचें ना. पणजेचे लोक आमचे शिकिल्ले लोक कोण भिवपाचो ना. हांव स्वता तालिगांव रावपी मनीस. इतली वर्सां जालीं हांव तालिगांव रावतां. म्हाका केन्नाच कसलो भंय दिसूना कोणाचो. भाजपाची महिला स्वता भुरग्या भाशेन वावुरतात अशेंच दिसता. बेश्टीच अफवा करची न्ही. बाबुशाचो हांकां इतलोच भंय दिसता जाल्यार मनोहर पर्रीकार आसतना बाबूश तांचे बरोबर आसलो तेन्ना तांकां भंय दिसलो ना? भाजपाचे कितलेशेच पणजेंतले कार्यकर्ते ताळगांवान आपल्या फामिली सयत रावतात. तांकां भंय दिसना? ताळगांवच्या विद्यालयांत कितलींशींच भुरगीं शिकपा खातीर येतात. ती कित्याक भिनात? अशे साबार प्रश्न श्वेता लोटलेकारान केल्यात. बीजेपी कॉर्पोरेटर्स जे ताळगांवांतल्यान निवडून आयल्या आनी पणजेचे कॉर्पोरेटर्स जे ताळगांवान रावतात तांकां कसलो भंय आसा? तांकां जर खरोच भंय आशिल्लो जाल्यार ती ताळगांवान रावतली आशिल्ली. कित्याक रावतात जर भंय आसा जाल्यार? आमचे स्वर्गीय माननीय मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हे स्वता ताळगांवान रावताले. तांची फॅमिली अजूनही ताळगांवान रावता. बीजेपीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट दीपक म्हापशेकर आपल्या कुटुंबाक घेवन ताळगांवान रावता. तांकां भंय जर आशिल्लो ते ताळगांवान रावपाचे. सो हे फक्त कितें हांचे हेतू म्हणल्यार टू क्रिएट फियर इन पीपल्स मायंड आनी कांयच ना. पणजेंतली कितलीशींच चलयां बायलां ताळगांवान वॉकाक येतात. तांकां जर भंय आशिल्लो कोण ताळगांवान येवपाची ना. तांकां फ्रीडम आसा, कसलोच भंय ना म्हणून ती येतात. दुसरें, बाबुशान स्कूल बांदला ताळगांवान. तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. कसले इतले बरे स्कूल सद्या म्हाका दिसता पणजेन आनी गोंयान सुद्दां आसचे ना. तुमकां मुद्दाम एकदां व्हरून दाखयता. इतले बरे स्कूल बाबुशान ताळगांवान बांदिल्ले आसा. ह्या स्कुलान ताळगांवचीच न्हय तर पणजेची इतली भुरगीं शिकपाक येतात. चली चलयो सगळीं जाणां शिकपाक येतात. ही कित्याक? तांकां गॅरंटी आसा. आनी बाबुशाक जो सपोर्ट आसा तो तुमी सगळ्यांनी पळयला आसतलो. ह्याच सपोर्टाक हे लोक आतां भियेल्यात. म्हणून हे असली आता नाटकां करपाक लागल्या, भिवपाची, लोकांक भिवपाची.
बाबूश मोन्सेराताचेर आरोप करपी बायलांनी कॅसिनोच्या विरोधान मोर्चा काडिल्लो, मागीर वोगी कित्याक रावली? कॅसिनो आजून मांडवीन आसात असल्या ह्या बायलांचेर कोण विश्वास दवरतलो अशें श्वेता म्हणटा. सगळीं बायलां बीजेपी कॉर्पोरेटर आनी कोण कोण आसात आनी सगळ्यांनी मोर्चा घाल्लो. तीच बायलां हाज्या फुडें ताजे म्हणजे लास्ट तेन्ना एकदां मोर्चा घाल्लो ताज्या मागीर आनी कसिनो विशयी केन्नाच विशय काडलो ना, त्या विशयान हातूच घातलो ना. ह्या बायलांचेर कसो विश्वास दवरप लोकांनी? म्हणजे तुम्ही जाय तेन्ना तो एक टॉपिक वयर काडटात, जेन्ना जाय जेन्ना नाका तेन्ना तो बंद करतात. कसिनो हो विशय तुम्ही तेन्ना इतलो व्हडलो वाडयलो तेन्ना तुम्ही हे केले, मोर्चा व्हेलो आनी कितें कितें रिजनां दिली. आमच्या भुरग्यांचो फ्युचराचो प्रश्न आसा, 10 रिजनां दिली. तेन्ना तुम्ही व्हडले व्हडले उलयली, ताज्या मागीर तुम्ही तो विशय काडलो वयर ना. हीच बायलां आशिल्ली, ही जी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेताली हीच बायलां आशिल्ली.